आनी एक हॉटेल आहा तेजे तेरा पारासो म्हणून कालागूट गावरावाड्या म्हाज्या वाड्यार जो तो अबाउट 16 रूम्स ते इल्लीगल बांदलेले आसा आनी ते हेजेर तेरा पारासो तेणें 2 प्लॅन दिलेले आसा. एक प्लॅन आमी एप्रुवल केल्लो आसा इन द इयर 97 आनी दुसरो प्लॅन हा 91 जो तेणेन आतां कोर्टाक लायलेलो आसा डायरेक्टर ऑफ पंचायतसाक. जो हेजेर आमकां केन्ना मेळोंक नासलें ते आतां आमी पळयलां पोरूच की हेणेन व्हडली फजेरी केल्या हांगासर. हे घोटाळो केला हेणेन आनी ही इज यूज टू दॅट. हो फर्स्ट करून डॉक्युमेंट आयज व्हडलो जाल्लो आसा आनी हे फर्स्ट करून वी आर फायलींग वी आर इन द 30th मीटिंग वी आर टेकिंग अ रेजोल्यूशन दॅट ही हॅज फर्स्ट दीस डॉक्युमेंट आनी वी आर सेंडिंग इट टू द ACB डिपार्टमेंट हेज्या हॉटेलाचे 148/2 सर्वे नंबर इन कालांगूट मायकलाचे. दीस हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली. आयज हांव ताका दाखयतां आनी हांव मोडून दाखयतां तेजी. हांव एक सांगता आय विल गो टू द हायेस्ट कोर्ट इन इंडिया. ताका जाय त्या कोर्टान वचोनी. म्हाजें हॉटेल 10 वर्सां जालीं चलता. बिजनसाचेर अगेन्स्ट वचपाक हें तेजें स्टायल आहा. तेणें आतां खोपीक बसून थिंगा एक जॉनी सिक्वेराची खोप आहा कालांगूट गांवरावाडो तेजो नेबर तो. आदीं तेजो रायट हँड मॅन आसलो. आतां तो तेजे अगेन्स्ट जाला म्हणून तेजे खोपीक नोटीस काडल्या. ते खोपीन तो आपलो धंदो करता शेकाचो धंदो. खूब ती धाकटुली पूण तेका पासून नोटीस काडल्या. म्हणजे जो मनीस तेचे वांगडा पॉलिटिकली ना तेका नोटीस काडटालो. सो म्हाजी हें सेम की हांव तेचे वांगडा ना कित्याक तो जे कोत्ता तें म्हाका पटना. तो लोकांक त्रास कोत्ता म्हणून हांव तेजे अगेन्स्ट. दुसऱ्याच्या बिजनसाचेर वयचें न्हू हें म्हाजें रिक्वेस्ट आहा तेका. आनी तो आतां 1.5 वर्स उरला इलेक्शनाक. तो इलेक्शनाक बसपाची तयारी करता. तेणें आपल्यो तयारी चालू दवरच्यो आनी इलेक्शनाकूय बसचो. आनी लोकांक जो तर जाय कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक जाय जोझफ सिक्वेरा जिखलोलो जाल्यार तो जिखतलो. आनी लोकांक जो तर जोझफ सिक्वेरा जिखलोलो नाका जाल्यार तो कोहोच जिखचो ना. सो ही हॅज टू कॉन्टेस्ट, डू द पिपल्स वर्क एंड कॉन्टेस्ट, नॉट थ्रेटन द पीपल एंड कॉन्टेस्ट. हें म्हाजें ताका सांगपाचें आहा. थ्रेटन करून लोक तुका मत घालचे ना.